श्री कृष्ण महाराजाक नमन करून आयचे आमी मानशेर म्हणटा आमी पिलेन वाठारांत हे ड्रेजिंगाचें काम आमी डिसिल्ट आनी ड्रेजिंग हे काम सुरवात करता आसतना आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, पिलेन पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, अश्विनी चोडणकर, आमचे सगळे सिनियर आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ आनी सगळे म्हज्या भावान आनी भयणीनो एक लॉंग पेंडींग एक डिमांड आशिल्लो हांगा म्हणजे गणपती विसर्जन आसतनाय आशिल्लो आनी अजय भाईन सांगलां तशें की फुडलो जो आमचो हें आसा मानस आसा थंय भरती आनी सुकती येना म्हणजे भरतेर उदक जें भितर वचपाक जाय आनी सुकतेर जें उदक खाली जावपाक जाय हें जायना आशिल्लें. सो ह्या हितून ही मानस आसा हांगा आमी ड्रेजिंग करपाची सामकी गरज म्हणजे हें सामकें सिल्ट वाडलेलो आसा. सो ताका लागून आमी हो 5 लाखाचो एस्टिमेट WRDन केला. म्हणजे काम आयज फाल्यां सुरवात जावन हे बेगींतल्या बेगीन हेजें ड्रेजिंग जावन जे सांगता तशी जे एनवायरमेंट आनी जे बायोडायवर्सिटी आमची आसा हेजी देखरेख करपाक लागून भरती सुकती जावपाची गरजेची सामकें इम्पॉर्टंट आनी तें काम आमी घेतलां आनी बेगींतल्या बेगीन हेजें आमी काम हें कंप्लीट करतले. हें करता आसतना आमचे WRD आमचे इंजिनियर्स जे आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो आमोणकर आसा, आमचो AE सुदेश परुलेकर आसा, तांचो आमकां कंटिन्युअसली साथ मेळटा आनी ताका लागून ही कामां आमी सगळी WRDची फुडें व्हरूंक पावतात. हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमी म्हज्या फाटल्यान जर पळयलां जाल्यार आमचें कल्वट हें आसा एक कंप्लीट जालेलें आसा. फक्त आतां ताका क्युरिंगाक थोडो टायम आमकां दवरचें पडटा. आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त 3 तारखेक, सो ताच्या पयलीं आमी 1 ते 2 तारखेक हें ओपन करता जे करून हेजो फायदो आमच्या लोकांक जावचो कित्याक एक शॉर्टकट म्हणजे नाजाल्यार असो रावंड मारून वचचो पडटालो आनी लोकांक त्रासूय जाताले. इंटरनल रोड नॅरो आसल्या कारणान ट्रॅफीक भितरल्यान डायवर्ट करचें पडटालें. सो हेका लागून त्रासूय जातालो. सो आमी हें गोंयच्या सायबाच्या पयलीं फेस्ताच्या पयलीं हें आमी कल्वट जें आसा हें ओपन करता. आनी अजय भाईन सांगलां तशें, संदीप भाईन सांगलां तशें, आमच्या पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी सांगलां तशें की आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करतात आनी हें काम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे ह्युमन डेवलपमेंट आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसूं, जी आमी कामां घेतल्या म्हणजे जी गरजेची कामां आसा ही आमी कामां घेतलेलीं आसा. आयज जवळ जवळ 5, फाल्यां जवळ जवळ 9 कामां आमी फावंडेशन स्टोन आनी इनॉग्रेशन करतले. आमी एक सांगलें तशें व्हडलें फ्रायडेज एक व्हडलो प्रकल्पूय आमी 20 करोडाचो तोय आमी चालीक लायिल्लो आसा भुमिपूजन करून. आनी एक करून कलवटाचें काम जें आशिल्लें कलवटाचें काम पावसाच्या हेका लागून मातशें फुडें गेलें कित्याक फावंडेशन इम्पॉर्टंट आनी इतलो पावस पडून इतली भरती आसताली तांकां फावंडेशन घालूंक त्रास जाताले. पूण म्हाका दिसता बरें काम कॉन्ट्रॅक्टरान केलेलें आसा आनी हें कल्वट जें आसा हें कल्वट आमकां 1 ते 2 तारखेक आमकां ओपन पळोवपाक मेळटलें म्हणजे लोकांक यूज करपाक मेळटलें. म्हाका हेज्या बद्दल खुशी आसा आनी फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा ही कामां आमी बऱ्या तरेन फुडें व्हरतले. हांव आसूं, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं, जावं आमची पिलेन पंचायत आसूं जी सदांच फुडें आसता कामां करपाक लागून जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत भरपूर कामां जालेलीं आसा, भरपूर म्हणजे भरपूर. आनी आमी जिल्हा पंचायत इलेक्शनूय आतां लागीं पावल्लें आसा. आमचो हो वाठार जो आसा हो लेडीज जाला रेस मागूस. सो हेका सुद्दां आमी तुमकां बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट आमी सगळे जाणां एकठांय जावन एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां दिता जे करून फाटलीं 2.5 वर्सान कामां जाल्यां तशीच फुडली सुद्दां जो 5 वर्साचो कार्यकाळ आसा हितून सुद्दां मॅक्झिमम कामां जी आसा ही आमच्या रेस मागूस वाठारांत आनी त्या सायडीचो भाग म्हणजे सुकूर पडटा तो आमच्या 2 पंचायती हेका आनी त्या सायडीचो भाग हे दोनूय आमी सीट जिखून परते मॅक्झिमम कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आमी करतले. आमी टीम वर्क म्हणून काम करता आनी म्हाका दिसता टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा हेजो आमकां ब्लेसिंग आसा, हेजोय सपोर्ट आसा. आमचे सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स गव्हर्मेंट म्हणून आमकां जी कामां आमी व्हरता ही आमकां तांच्या ब्लेसिंगान आमी सगळीं फुडें व्हरूंक शकतले. सो हांवें सांगलां तशें टुगेदर एकठांय जावन आमी आमचें ह्युमन डेवलपमेंट आसूं, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसूं हें सगळें आमी एकठांय जावन करतले. तुमकां आनेकदां फुडलीं जी कामां उरल्या ही कंप्लीट करपाचें आमी आश्वासन दिता
आनी म्हजी 2 टका परिचय. थँक्यू व्हेरी मच. अनेक गजाल विचारता. कलवट हा पळय ऑलमोस्ट. नमस्कार. आयज आमी पिलेन श्रीकृष्ण टेंपल हांगासर आसा आनी ह्या शेतकारांचो तसोच हांगासरल्या ग्रामस्थांचो एक रिक्वेस्ट आसलो आमदारा कडेन की हे हांगासर सगळो गाळ हांगासर उरलेलो आसा त्या खातीर ते हाय टायड लो टायड जाता खूब त्रास जाता. शेतांनी उदीक भरून उरता, उदीक वचनासलें. सो आमच्या आमदारान ते इनिशिएटीव घेवन आयज ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर केल्लो आसा. आमदार आमचो डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर संतोष, तशेंच आमचे अश्विनी चोडणकर, बाकी सगळे ग्रामस्थ ह्या इनॉग्रेशन हांगासर उपस्थित आसा. अशी खुबशीं कामां आतांच नेरूल आमी एक रिटर्निंग वॉलाचेर थंयसर फावंडेशन घालून येयल्लें आसा. आयज आतां मानशेर हांगासर ड्रेजिंग हेजें काम रोखडेंच सुरू जातलें. रोखडेंच फुडें सांगोड्डा आसा, आमचे गिरी आसा. अशीं खुबशीं कामां आयच्या दिसा जातलीं. आमदार जे आपणा कडेन घडटा, जी तेजे कडेन रिक्वेस्ट येता तो रिक्वेस्ट घेवन कोणाक ना म्हणनासतना ही सगळीं कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसा. आनी तुमकां पळोवंक मेळटा डेली सदांच कितें नाल्यार कितें इनॉग्रेशन कितें नाल्यार फावंडेशन स्टोन तेज्या हातीन जायत आसा. आनी ह्या सालिगांव मतदारसंघाचो उद्धार हो जायत आसा, डेव्हलपमेंट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता. पिलेन पंचायत जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमचो आमदार म्हणून अशे बाकीचे सगळे ग्रामस्थ यांचो सगळ्यांचो सपोर्टान आमी ह्या आमच्या सालिगांव मतदारसंघाचो जी उदरगत करपाक जाय आमी करीत आसा. आनी हेच्या फुडें सुद्दां जी कामां उरल्या ती सुद्दां आमदार आपल्या तरेन करीत रावतलो. देवा कडेन असोच ताका आशिर्वाद मागोया. अशेंच जी तेंच्या हातीन कामां घडटा ती घडत रावनी अशें सांगया. म्हणजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा अमरनाथ गोवेकर. आयज आमच्या मदीं हा आमचे साळगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायकजी, तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, माझे पंचायत वांगडी संतोष बांदोडकर, अश्विनी चोडणकर, बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन सयाजीराव राणे, तसेच जमलेले आमचे सगळे ग्रामस्थ हांगा. हो एक आमकां हांगा एक आमचो एक लोकांचो हांगा एक रिक्वेस्ट आसलो की ही क्रीक आहा ती आमी डिसिल्ड करपाक. आनी आमच्या आमदारान बरो इनिशिएटीव घेवन हो डिसिल्ड अरावंड 5 लाखाच्या वयर एक कितें तरी एस्टिमेट आमी केल्लो आहा हो थ्रू WRD. आनी हें काम हें बेग्यानच्या बेग्यान सुरू जातलें. ताका लागून आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा की हो एक लोकांचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो. हांगा गणपती विसर्जनूय जाता आनी जें उदीक जें सकयल वयता, जे लो टायड आनी हाय टायड आसता तेन्ना उदीक फ्लो सारको जावपाक कितकीच वर्सां जालें की हांगा डिसिल्ड जावंक ना. फाटल्या दिसांनी पोंयचें काम केलें पळय तेन्नाय थोडोसो मातयेचो काळ हांगा उरलेलो आहा. ताका लागून लोक आमदाराक परत सांगीत आसले की बेगानचे बेगीन मातशें डिसिल्ड कर, कित्याक उदकाची हें आहा पळय तो कट आहा तें उदीक जेन्ना हाय टायड लो टायड आसता तेन्ना जायना म्हणून बरे भाशेन. आनी ते सायडीचें उदीक तशेंच भरोन उरतालें. ताका लागून म्हाका दिसता हें गाळो काडलो, माती काडटकूच तेवटेन जें कितें आहा तें फ्लोआ बरोबर प्रमाणे सकयल वयतलें. बरें काम आमदारान हातीन घेतलेलें. अशींच खुबशीं कामां आमच्या वाठारांत चालूच आहा. श्रीकृष्णाच्या देवाच्या आमी देवळाच्या समोर आहा. अशीच बरी कामां तेज्या हातीन जावची. कृष्णाचो आशिर्वाद, श्रीकृष्णाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या सगळ्यांचेर आसचो आनी बरी मतदारसंघाची आमच्या पियण गांवची उदरगत जावची अशें मागता देवाक. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.